ब्रेस्तार फेब्रेराची 1 तारीख। मुखेल वोड धीर घे आनी काळजीदारपणान चल। नियालाक आदार। आयज काल संवसारांत, समाजांत, समुदायांत आनी फामिलींत जियेतना जायते वायट चलता ते आमकां दिसता। एक देश दुसऱ्या देशार आड, झुजां, भ्रष्टाचार, पर्यावरणाची प्रदूषण, तशेंच बाटाबेसां आनी संवसारीक गिरेस्तकायेक लागून झगडीं। संवसारांत आनी समाजांत वायटाचेर आड झुजचे पयलीं म्हज्या जिवितांत म्हजेच भितर सगळें सारकें आसा काय? म्हज्या जिवितांत देवाचे कायदे, ताच्यो आज्ञा हांव सांबाळटां काय? देवाचे नेम आनी निर्णय हांव पाळटां? आमचें जिवीत देवान दिल्ल्या सुमूर्तेचे 10 उपदेशां प्रमाणे आमी जियेता। 5वो उपदेश असो आसा, आपल्या आनी पेल्याच्या जिवाक मान दिवचो। तर म्हज्या जिवितांत कोश्ट, निराशीपण, प्रोश्ट आव्हानां येता तेन्ना हांव काळजीदारपणान जिविताक फुडो करतां। आयज समाजांत कितलेच आत्मघात व आत्महत्या आमी पळयता। म्हज्या समुदायांत व फामिलींत कोण आडकोळीक सांपडला, निराशी आसा जाल्यार म्हजी उतरां बोरवांसो आनी दीत दितोली जाता वो कोबरो करपाची आनी केणपाची जातात। आयची वाचपाची मुखेल वोड धीर घे आनी काळजीदारपणान चल। द लॉर्ड इज माय टावर। हें गीत आमी जायते पावटी म्हटलां वो आयकलां आसतलें। तर काळजीदारपणान आनी देवाच्या नांवान दिलोले नेम आनी कायदे मोगान आनी बावार्थान पाळूंक वावरूंक गरजेचें। म्हजो थाराव, हांव धीर घेवन देवाचे उपदेश पाळून आनी काळजीदारपणान म्हजें जिवीत जियेतलों।